मोदी सरकाराक 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान बीजेपीच्यो देशभर कार्यावळी चल्ल्यात। पणजेच्या कार्यावळीक बीजेपीचो राष्ट्रीय म्हणयारो संबीत पात्रा पावलो। हे कार्यावळीक लोकांवांगडा केल्ल्या इंटरॅक्शनात पात्राक प्रश्न आयलो तो पाक व्याप्त काश्मीराचेर। मेरा एक क्वेश्चन है, हम पीओके कब वापस देने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि ये जो सवाल आज हमारे भाई नरेश जी ने पूछा है, इसके पीछे एक कारण है। Because today the people of this country firmly believe that this is the right time for the government to have tough measures, because this is the government which has the right man as the Prime Minister, who has a vision for India and who knows how to tackle the external environment, the external affairs. डेट तो मैं बता नहीं सकता हूं, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि दम तो इसी सरकार में है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जिसने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, जिसमें म्यांमार में भी ऑपरेशन किया है इंसर्जेंसी के खिलाफ। तो स्वाभाविक रूप में दम तो इसी सरकार में है। बाकी हमारे बहुत लोकप्रिय नेता बैठे हैं, वो ज्यादा जानते हैं इस विषय में। म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं हो प्रश्न तुमी विचारचे ना आसले। 3 वर्सां पयलीं म्हणटाले कितें विचारून फायदो? वॉट इज द यूज ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन? All politicians are like that only. Today you are demanding answer for this question. I am happy because that indicates that the government is responsive and you expect something from the government. सर्जिकल स्ट्राइक यशस्वी जालो तो फकत प्रधानमंत्री मोदी सारखे कणखर नेतृत्वाक लागून म्हूण पर्रीकार उलयलो। Surgical strike is not an easy decision. Some news media was asking me what is my high point in my life. I said surgical strike. बिकॉज आपने म्यांमार का उल्लेख किया, बट आई स्टिल रिमेंबर हमारे राठौड़ जी मीडिया पे गए थे आंसर करने, और उनको किसी ने सवाल किया अगर ये वेस्टर्न बाउंड्री पे होता तो आप क्या करते? आई स्टिल रिमेंबर एज अ डिफेंस मिनिस्टर इट पेन्ड मी व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। Next day I conducted a meeting and told army to be prepared on the western boundary. सर्जिकल स्ट्राइक जे जावपाक शकले ताजे कारण आर्मीचे पराक्रम आसाच। आर्मीन एक वर्सभर तयारी केली ही आसाच, पण म्हाका दिसता पॉलिटिकल लिडरशीप ऑल्सो हॅड अ डिफरंट मायंडसेट जनरेटेड, एंड दॅट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ दिस गव्हर्मेंट, एंड दॅट हॅज कम फ्रॉम वन लीडर, द प्राइम मिनिस्टर. ही सिंगल-हँडेडली हॅज change the mindset. इतले मजगती मोदी सरकाराचे 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान कुडचड्यां कार्यावळ जाली। 3 वर्सां भितर नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ह्या देशा भितर म्हणत आनी आमच्या गोंयाच्या ल्हान राज्या भितर ज्या पद्दतीचो सपोर्ट केलो आनी बारीक मनशाचे दोळ्या मुखार दवरून गरीब कल्याण हे गरीब कल्याण दोळ्या मुखार दवरून काम आमी सगळ्या वाठारांनी करता आसतना नरेंद्र मोदीच्या सरकारान आमी पळयतात। मोठे डेव्हलपमेंटाचे आसात, सामान्य मनशाचे आसात, 2022 मेरेन घरां बांदपाचें आसात, रस्ते करपाचे आसात, पूल बांदपाचे आसात, शेतकऱ्यां खातीर पेन्शन स्कीम आसतली, त्याच्या भायर सुद्दां वेगवेगळ्या पद्दतींतल्यान स्वच्छता मोहीम आसतली, रेल्वे आसत, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचें आसत। ही सगळी कामां फाटल्या 3 वर्सां भितर ज्या पद्दतीन सगळी ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान घेतिल्ली आसा, त्या निमतान लोकां भितर ह्या सरकारा बद्दलचो एक विश्वास प्रत्येक दिसा वाडटा आसतना आमी पळयता। गोंयभर आमी अशे कार्यक्रम करतात, लोकां पर्यंत वचून त्यो आमची योजना सरकाराच्यो किंवा जे कितें डेव्हलपमेंट केलें तें लोकां पर्यंत पावता। आज फोंडा मतदारसंघात जाल्ल्या फोंडा तालुक्यान, मुरगांव तालुक्यान जाल्ल्या आयची तिसरी हें आसा सबका साथ सबका विकास संमेलन, हें आमी कुडचड्यार घेतात। 26 तारखेक दक्षिण गोंयच्या खासदारान प्रेस घेवन सगळे दक्षिण गोंयच्या जनतेक कळयल्लें आसा की आपणें कितें विकास केला आनी दक्षिण गोंया खातीर कितें केलें तें आपल्या प्रेसांत सांगलेलें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।